गीत घेऊया पेज नंबर 114 एज 15 संसार गोंधळ. संसार गोंधळ मनीस न्हिदल्यार मळबार दारां चीक वखदां गोरवां गोट्यां विस्मीत गोठां आंकवारां वय पाळोक सावता. सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव कृपा दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सरस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या बाबडेनो आज ह्या म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आनी मोगान आमी ह्या मिसा बेटी वांटो घेवंक आयल्यात. आमच्या खालसा मनाक खूब विचार आसतले दिसां आसतली ती आमी भावार्थान ह्या वेळा देवाच्या हातांत घालुया. तशेंच आमच्या पातकाचो उगडास धरून देवाचें आमी बोगसणे मागुया. काळजांत दूख दोतोरल्यांत बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्यांक काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयला क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. आमचे खातीर विरोधी करच्याक तूं देवा बाबाच्या उजव्याक बसलाय सोम्यांक काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोपुदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सस्त्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सरस्परा आमच्या बापा तुज्या भावार्थ्यांक दोळेन उजवाडाय आनी तुजे मम्मीच्या पोरजोलान तांची काळजां सदां पाटून दवर. हे पोरी ती आपल्या सोडणाराक निरंतरी मानून घेवंक आनी काळजांत ताका एकवटावंक पावूं हे मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बागिवोन जुवांचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो एकामेकाचो आमी मोग करचो हो संदेश तुमी सुरवातेक तावन आयकला. कांय ना सारकी आमी जावं नये. तो नोश्ट्याचो पूत आसलो देखून आपल्या भावाचो ताणें जीव काडलो. कित्या पासत ताचो जीव काडलो जायत? कित्याक ताची कर्तुबां बास्कोळ आसली पूण ताच्या भावाच्यो कोरण्यो प्रमाणीक. भावा भयणीनो, संवसार तुमचो द्वेस करता जाल्यार तुमी अजाप जावं नाकात. मरणांतली भायर सरून आमी जिविताक पावल्या म्हूण आमी जाणव. कारण आमच्या भावा भयणीचो आमी मोग कोत्ता. मोग करिना तो मरणांतूच आसा. आपल्या भावाचो द्वेस कोत्ता तो मनीस प्राणघातकी. प्राणघातक्या सोवें सासणाचें जिवीत केन्नाच उरोना म्हूण तुमी जाणत. हाचे वरवीं आमी मोग ओळखूंक पावल्या की आमचे पासत ताणें आपलो जीव काडलो. तशेंच आमी आमच्या भावा भयणी पासत आमचो जीव दिवंक जाय. कोण एकलो ताका संवसाराची गिरेस्तकाय आसुनूय गरजेक सांपडलोल्या आपल्या भावाक पळयत पूण ताची दया करिना जायत जाल्यार कशे भाशेन देवाचो मोग ताचे सोवे आसत? सुपुल्ल्या भुरग्यानो, खरो मोग म्हणल्यार उतरांनी आनी जिबेनूच न्हय, बगोर कोरण्यांनी आमी दाखोवंक जाय. आमचे अंतस्कर्ण आपणाकूच गुन्यांवकार दिसल्यार लेगून हे एकेच खुणे वरवीं आमी स्वता प्रमाणे चलता म्हूण
आमकां गोमून येतले आनी आमचीं काळजां ताचे मुखार आमी शांत कोत्तल्या, कित्याक देव आमच्या अंतस्करणा परस व्हड आनी सगळें ताका थावे. प्रितीच्या भुरग्यांनो, आमचे अंतस्करण आमी गुन्यांवकार म्हूण दाखयना जायत जाल्यार देवा मुखार आमकां पूर्ण विस्वास आसा. देवाचें उतर हे देवाचे वडकार. जबाब: खुशालकायेन सर्वेस्पराची सेवा करात. सगळीं म्हणुया, खुशालकायेन सर्वेस्पराची सेवा करात. सर्वेस्पराची सेवा करात. आनंदान ताची भक्ती करात. सोद गितां गावन भितर सरात. संतोषान येयात देवा मुखार. जबाब: खुशालकायेन सर्वेस्पराची सेवा करात. सर्वेस्पोर आमचो एकलोच रोचणार. तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान या तर ताचे मुखार आमा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब: खुशालकायेन सर्वेस्पराची सेवा करात. तो गवळी आमी ताचे शेळयो मोयपासान चोरोवन सांबाळलेल्यो. ताचे मुखार या तो आमचो देव, आमी ताचो लोक, ताची परजा. जबाब: खुशालकायेन सर्वेस्पराची सेवा करात. ताचे दारवटे काडून येयात. ताच्या मंदिरांत भितर सरात. देवाक दिनवासूंक एकठांय जायात. सगळीं बराबर गायात नोमान. जबाब: खुशालकायेन सर्वेस्पराची सेवा करात. आमचो सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताचो माये मोग सासनाक उत्तो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिणकेचे पिणकेन तो विस्वाशी. आमचो जबाब: खुशालकायेन सर्वेस्पराची सेवा करात. उद्गार. Soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक, soy, 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 soy. येयात सगळ्या राष्ट्रांनो, सुमयाक नमस्कार करात. Soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक, soy, 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 soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. फुडल्या दिसा जेजून गालिलियाक वचूंक येवजिले तेन्ना ताका फिलीप मेळ्ळो आनी जेजून ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. फिलीप बेतसैदाचो आसलो. आंद्रे आनी पेद्रू हे त्याच नगरांतले आसले. फिलिपाक नातानायल मेळ्ळो आनी ताणें हाका म्हणलें, मोसेसाचे सुमृतींत आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी जाची खबर आसा तो आमकां मेळ्ळा. तो नाजरेताचो जेजू जुजेचो पूत. नातानायन ताका म्हणलें, नाजरांतल्यान कितें बरें येवंक शकता? फिलिपान ताका म्हणलें, ये आनी पळय. जेजून नातानायक आपणाशी येता तो देखलो आनी ताचे विशीं म्हणलें, हो पळयात एक खरो इस्रायली. ताचे सवें कसलेंच भास्कोलपण ना. नातानायन ताका म्हणलें, तूं म्हाका खंय वळखताय? जेजून ताका जबाब दिलो, फिलिपान तुका आपोवचे आदीं तूं आंजराच्या झाडा तळा आसतना हांवें तुका देखलो. नातानायन ताका प्रतिपाल केलो, गुरुजी
तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. जेजून ताका म्हणलें, तुका अंतराच्या झाडाक थळा हांवें देखलो, इतलेंच तुका हांवें म्हणलें, देखून तूं विस्वास दवरताय. ह्याहून अदीक व्हडल्यो वस्तू तूं पळयतलो. आनी ताका म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, सोर उक्तो जाल्लो तुमी देखतल्यात, आनी देवाचे दूत मनशाचे पुताचेर चडलोले आनी देंवलोले तुमी पळयतल्यात. जेगुस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाचे भाव भयणींनो, देव मोग ही उतरां आमकां जायते फावटी आमच्या कानार पडल्यांत आनी पटुलेंत, कित्याक हो जावन आसा देवाचो स्वभाव, देवाचें चरीत. मोगान ताणें सगळीं रचना जी आमचे दिसता ती रचल्यात तशें मनशाक. आनी देव मनशाक सांबाळटा आनी राखता हें आमी जाणाव. आज पयलीं चेटीन देव सांगता की आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कित्याक म्हणटा जाय तो आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय? तो म्हणटा कित्याक देव मोग आनी मोगान आमकां रचल्यात. देखून जर आमी देव मोग आनी आमी ताची भुरगीं अपुरबायचीं, तर आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. न्हय उतरांनी पूण कोन्यांनी. म्हणटकूच आमची कर्तुबां डीड्स म्हणटा ती सदांच बरी जावंक जाय म्हूण जो आमकां पयलींचेर सांगता. हें पळयता आमी शुभ वर्तमानांत देवान आपल्या पुताक सोंसान धाडलो मोग दाखोवंक. हाडून मोग दाखोवंक जेजू थोड्या शिश्यांक विचून काडटा आनी ताका आपयता, ताका आपोवणें दिता. आनी हे शिश्य जावं फिलीप, नाथानायल, जावं आंद्रेस, जावं सिमोन, जेजूचें आपोवणें येवखातात आनी जेजू फाटल्यान वेतात. जशें जेजून संवसार मोग दाखयलो तेच आपले कोन्येंत आपलो मोग दाखयतात. तर आमी थोडो वेळ विचार करुया. जर आमी देवाची भुरगीं, मोगाळ भुरगीं, तर आमची चिंतनां कसलीं आसात? बरीं आसात वा वायट आसात? जर चिंतनां बरीं आसल्यार आमच्यो कोन्यो कर्तुबां बरीं आसतलीं. तर आज आमी खास ह्या दिसा देवा लागीं हीच कृपा मागुया. आमची चिंतनां सदांच बरीं आसूंक आनी चिंतनां आमच्या मनांत आसात, आमची भावना ती काळजांत आसात, ती आमी दाखोवंक खोन्यांनी. गीत घेवया. पेज नंबर 42, C34. तुजे आदीन मोगाळ जेजू. म्हजे बाबून आमचें बलिदान देवा बाबाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रार्थुया. सुरेस्परा, तुजी पोरसां भेटयता ती जेणी दोयन मानून घे. तुजें दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हणून आमी भावार्थान आनी भोक्तीन सोतमानता. तुवें घडलोल्या ह्या संस्कारा उद्देशी तें आमकां भरपूर मेळूं म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो.
सोरेस्परा पवित्र बापा सोर पेदरा सासनांचे देवा सोर आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे विंगेंत आयलो तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणांचेर घेतली आमची असोकताय अशें आमच्या विनाशी स्वयंबान फुंक्या जोडलो अविनाशी मान एकवट ओ इकेतलो अजापांचो समेस मनशाक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें देखून सगळे देवतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावे येता तुका सोय उंच सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोयर तुज्या पवित्र आत्म्यान जाणून ही देणी पवित्र करून मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या गुस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक बशे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें तुमी समेस घेयात आनी आंतणे पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काळस नव्यान सासणी कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबा ताचो गोट परगोटुया तुज्या क्रुसा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा देवच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास कोत्ता आनी ओडो आनी कास तुका समर्पिता तुजी मुखार सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी कुडावत सप्तले आमी समेस्तांक पोत एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सोरेस्पर आक्त चालत पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा सोलियादीक वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जन्म बसून मेल्ल्या आनी तेमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां दुश्टा गोटीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पुरसोल मुखार मोल पळोवंक फाव कर आमची दोग करून मागता आंकवा मेदावची माये सांगाती तिच्या पोती भागवंत झुजे बघून दोतान सोमारलें ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्या सुखांक आमकां वांटो दी ताणें सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सरपोत वेदार बापा सर वडवण आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनांक आमेन जेजूची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकवलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावन आमचो दिसपटो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां बोगोश आनी आमकां ताळें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुद्या सुखाक आनी बरेंशें ओतरेकता
तर आमकां तुज्या दाखाकृतीन सोर पातकांतली सुटोय सोर आकाटांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक सुमयान जेजो क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरनाक मोडलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकोटान सांबाळ जो जियेताय राजो चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्यांची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटाय ती शेळेच्या जिवना पयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली गीत घेवया पेज नंबर 51 D8 दुलोप जेसू मोगाळ उदार Sasna, ci sato
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा ह्या तुज्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तूंच आमकां एकवटाय तर हो संस्कार आमच्या खालसांनी सफळ जावं आनी अशें तुजें देणें घेवच्याक हेंच देणें आमकां आयती करूंक म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोरेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सुरपदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात देवाच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वळकार. भगवान फ्रांसिस शावेराक मागणें. भगवंत फ्रांसिस्क शावेरा देवच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून देवचें नांव बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं केलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भोरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोन एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनोती ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 107 H3 बेल्या शारांत. विश्वासानो गोसाया गीत गायन करूया बडो जेजू बोलया बेल्या शारांत गोरवा गोट्या आंकवार मारी भगवंत फ्रांसीस शावेराचे रॅलिकेन बेसांव जांकां भलायकी जाय कुडीची मनाची आत्म्याची तांकां ह्या बेसांवान सगळें बरेंपण फावो जावं. जांकां अजून काम मेळोंक ना तांकां काम मेळच्याक आनी जांकां काम मेळिल्लें आसात त्या कामांत तांचें जिवीत थिरावच्याक. अभ्यास करूंक अवघड लागता तांकां मदत मेळच्याक आनी फुडलो अभ्यास करूंक सोदतात तांकां एडमिशन मेळच्याक. बुजवण जी मेलिल्ली आसा तांकां बुजवण जाय तांकां देवासून बुजवण मेळच्याक तांचे पासत मागया. हेर पार्टनर सोदतात तांकां पार्टनर मेळच्याक आनी काजाराच्या जिवितान जाणीन आपलें जिवीत सारून स्टार्ट केल्लें आसा आनी सादतात तांकां देवाचेर जेजूचेर आपलें जिवीत थिरावन एकामेकाचो मोग त्या प्रमाणे करच्याक तांकां कृपा आनी गोठाय मेळच्याक. हेर तुमच्यो गरजो आनी विनंत्यो आसात त्यो मनांत आनी काळजांत दवरात आनी हो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळ सुपोर जवळ तुमचेर घालूं आनी तुमकां प्रसन्न जावं. सर्वेस्पोर आपलें मुखामळ तुमकां दाखोवं आनी तुमकां शांती दिवं. आयकात, ल्हान घ्या मदें मेंढरां कशीं हांव तुमकां धाडटां तरी सर्पां परी चतूर आनी पारव्यां परी सादी जायात. भगवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुंगेलो यांचो जीव झरोवन मेलोय.
ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतात, जोणेकल्यान आपणाक जाय तें घेवन फ्रांसिसा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सक्ता पासत तुजी बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकणटा आनी सोरपोतीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. San Francis Xaviera Warakura Radis amcia mogan Las Lolian Besangat saiba Desaramcia Sambalungamka Ngapan tuja besangat saiba Sharar goincha Sambalungamka Ngapan tuja